डिस्चार्ज जावं हॉस्पिटलांत हेल्थ कशें ओके आसा तें हेल्थ मातशी बरी आसा इम्प्रूव जाल्ली आसा शाराची हेल्थ इम्प्रूव जालें सो आतां आमी भायर सरता आतां फुडलें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन इतलोच आसतलो की जो 39A विरुद्ध आमी लढत धरलेलो आसा हो आनीक नेटान वयतलो फुडें जे सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्लो आसा की विधानसभे सेशनात हेजे 39A उलोवप जावचें आनी हें स्क्रॅप जावचें कारण आयज प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार तुमी पळयता आसतलो आक्रोश इतलो निर्माण जाल्लो की सगळ्यांचो एकूच डिमांड आसलो की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून आनी जे ज्या परेन हो 39A स्क्रॅप जायना त्या परेन आमचो लढो चालू करतलो समज तुका जे रुलींग MLA जाता तांची समज सपोर्ट मेळना आनी हें 39 समज स्क्रॅप जायना पळय तेच्या फुडें हांवें त्या दिसांनी सांगलां की ही सुरवात आसा हें बॅटल फिल्ड आसा बॅटल फिल्ड फाल्यां वरान परिवर्तन जातलें आनी तें एक मोठ्या आंदोलनान वयतलें सो हांव परत सरकाराक सांगता आनी रुलींग आमदार जावं ऑपोजिशनाचे आमदार सगळे जे आमदार आसा तांकां सांगता आनी मागता की तुमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय आमचे गोंयची भलायकी कितें आसा ही पयलीं पळोवपाक जाय आनी तें चिंतूनूच फुडें वचपाक जाय आनी तेन्नाच म्हाका दिसता गोंय हें बरें उरतलें आनी गोंय फुडल्या पिळगेक उरतलें सपोर्ट करतले पळय आयज कितें आसा आयज सपोर्ट करना पासून लोक आयज लोकांचो प्रेशर तेंचेर आसतलो आनी हांव मागता लोकां कडेन गोंयकारा कडेन मागता की आपल्या आमदाराक तुमी धारेर धरपाची गरज आसा जेन्ना पर्यंत तुमी आमदारांक धारेर धरिना तेन्ना पर्यंत तांकां कांय पडचें ना ते आयज अशें आसा ते सुशेगाद आसा तुमी वचोन तांकां सांगपाक जाय मेसेज घालपाक जाय कॉल करपाक जाय आनी तांकां टॅग करपाक जाय प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती 39A हितून येता तें सगळें तुमी जेन्ना सांगतले तेन्नाच ते जागे जातले ना ते जागे जावपाक आतां आमी पळयलें जेन्ना तुमचें हें एज्युकेशन काबार जालें तुमी बूक फाटी घेतलो तेन्ना तुमचे थोडे फाटीचे मेंबर्स आनी ताका विक्ट्री म्हणून विक्ट्री मेळ्ळी पूण आमकां तरी दिसना विक्ट्री मेळ्ळी इट इज ओन्ली हाफ बॅटल वन सो विक्ट्री अशें सेलिब्रेट करप कितल्या पासून सारकें पळय कशें आसा आयज ही सुरवात आसा हांव म्हणटा ही सुरवात आसा हेजे फुडें खूब काम आमकां करपाक जाय आनी 39A न्हू अशे खुबशे जे गोंया खातीर हानिकारक कितें आसा तेज्या विरुद्धान काम आमकां करपाक जाय एक मोठें जें हें आसा सद्याक तरी तें 39A आसा आनी 39A विरुद्धान मग जेन्ना सुरवातीक पासून हांव विधानसभेन स्टार्टींग जेन्ना 39A अमेंडमेंट येयल्लें त्या दिसात हांवें सुरवात केल्ली की सांगपाक की हें विनाशकारक आसा आनी गोंयचो सर्वनाश हें करतले त्या टायमार जो मिनिस्टर आसा तेणें विधान केलें की तुका एकट्याकूच नाका म्हणून सो आयज तें खरें ठरलेलें आसा की ताका कितें दिसलां की हें कांय ना आनी आयज ताका कोण येवपाक जाय खरें म्हटल्यार आजून पर्यंत कोण येयना जाल्यार फुडें कितें आसा तें लोकूच दाखयतले ताका प्रायवेट बील तुमी हय आमची 4 प्रायवेट मेंबर्स बील आसा एक द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हें हेच्या पयलूय आमी घातलेलें आनी हें कित्याक लागून आसा आयज तुमी पळयता की गोंयची जमनी ज्यो आसा त्यो काबार जाता आनी ह्यो गोंयची जमनी फुडें उरपाक जाय म्हणून हें बील घातलें आनी हें बिलाचें आमी प्रत्येक वेळा आमी सांगलां पण खूब जाण त्या टायमार सपोर्ट करना हांव परत एकदां सगळ्या आमच्या आमदारां कडेन मागता की ह्या बिलाक सपोर्ट करचो जें करून आमचें सोबीत सुंदर गोंय जें आसा तें उरतलें दुसरें जें बील आसा तें TCP अमेंडमेंट आसा ते TCP अमेंडमेंटानूय आमी 39A विशयान मांडलेलें आसा की तें स्क्रॅप करपाचें मांडलेलें आसा सो तेंय आमी अमेंडमेंट बील घातलेलें आसा सो हेंय बील हाडचें हेंय आमी स्पिकराकूय सांगलेलें आसा तशेंच तिसरें जें आसा तें आमचें पंचायत राज एक्टान आमी थोडे अमेंडमेंट मागलेले आसा सो तेंय आमी बील घातलेलें आसा मेगा प्रोजेक्टाचे हितून दृश्टिकोनांतल्यान आसा आनी चवथें जें बील आसा तें एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन आसा तितून खुबशे डिफरंट हें आसा सो तेंय बील घातलेलें आसा अशीं 4 बिलां जी गोंया खातीर आसा गोंयचे जे बरे पैकी फुडें व्हरपाक लागून आसा तेका लागून आसा आनी आनीक आमी बील इंट्रोड्यूस परत करपाचें आसा तें गेले ते विधानसभेन केल्लें तें म्हणजे द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील हेंय आमी बील आतां घालतले हय आमी सगळ्यां कडेन ऑपोजिशन रुलींग सगळ्यां कडेन सपोर्ट मागता की ह्या बिलां जी आसा ही बिलां फक्त RG पक्षाची न्हू जावं म्हाजी एकट्याचीच न्हू ही बिलां जी आसा ती मुद्दम पळोवची बिलां कशी कितें आसा आनी कितें ना हांवें त्या दिसा पासून BSc मिटिंगेकूय सांगलां की त्या मिटिंगेक सगळे पार्टी लिडर्स आसा त्या टायमार पासून सांगलां की तुमी ही बिलां पळोवची आनी कित्याक नाका तेंय तुमी बरोवन दिवचें कित्याक नाका तें समज तुमकां दिसता ना सो आमी तांकां सांगलां आनी तेंचे कडेन सपोर्टूय मागतले आज फुडें आमी तांकां मेलूय करतात सगळ्या बिलांचे बद्दल
हांव सद्याक हालत बरी आसा डॉक्टरान सांगलात स्टेबल आहा म्हणून आनी हेल्दी आहा मातशें विकनस दिसता हांगा ती हळू करून जसं जेवण घेता तशें कमी येता तुमचो फायट आहा पळय ती काबार जावना तुमच्या आतां गांवांत तुमचे कितें प्लॅन आहा म्हणजे ही फायट अजूनही काबार जावना कित्याक सस्पेन्शनाचें अशें आसता की फाल्यां केन्नाय येवंक शकता सो आमच्या गांवच्या लोकांनी ऑलरेडी ठरयलेलें आहा की समज जर ते केन्ना फुडार येयले आमचे गांव परते एकवटान लोक रावतले आनी जो लढो आहा पळय जो गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट करतले जे इन्व्हेस्टर जे डेव्हलपर आमच्या गांवांत जे जमर आहा ते काबार करूंक शकता तेचे अगेन्स्ट सदांच चालू आसतलो आनी एक गोश्ट तुमकां सांगूंक सोदता जो आमी पांयां गांवच्यान ट्रायबल आमची जी विलेज आहा हे ट्रायबलांक राखपा लागून हेंची जी पर्यावरण जे आमचे जाणटेंचे सांबाळून दवरलेले हे सांबाळपाक जे आमी लढो सुरवात केल्लो आयज तो गोंयभर पसरलेलो आहा आयज अशें दिसून येता की भुरगे जे आमचे तरणाटे खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाच्या आशेन खंयच्या धिरातीन फाटीं रावताले नाजाल्यार गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान फाटीं रावताले केसी घालीत म्हण फाटीं रावताले बायलो आमची ज्यो 2000 आमची कितें मेवता ना 1500 मेवता ते मेवचे ना म्हण फाटीं रावताले पूण जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर पयलें आमी मातशें बरें दिसलें आमच्या जिवाक तेन्ना सोशल मिडियाचेर पळयताले एक सोशल मिडिया सगळी हायजॅक जालेली गोश्ट जाली तुमकां हांव सगळ्यांक जे आमचे सोशल मिडिया आसा आमचे लोकल जावं नॅशनल लेवलाचे तुका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी जो हायलायट आमचो जो न्यूज केलो 39च्या अगेन्स्ट जो लढो आसलो तो हायलायट केलो तेकाच लागून प्रत्येक तरणाट्या मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक बायले मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक जाणट्या मदीं न्यूज पावलो आनी तिचे भितर जी भिरान आसा पळय ती पयस जाली आनी हे भिरान आमचो ध्येय आसलो आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब तशेंच आमचो आमदार विरेश बोरकर एकाच लागून आमची रेव्होल्युशनरी गोंयस पार्टी एकाच लागून वावरताली इतली वर्सां जी भिरान आहा ती लोकां भितर पयस करची आनी जे गोंय आसा आमचे जाणट्यान जे सांबाळलें ते फुडें पिडयेक उरचें म्हणून हिंगासान